नमस्कार, तुम्हा सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात येवकार. गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या 14व्या दिसाचो नियाळ आमी तुमच्या मुखार दवरता. आजच्या प्रश्नोत्तराच्या तासाचो पयलो प्रश्न दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिवचलच्या प्राथमीक आरोग्य केंद्राविशीं मांडलो. ह्या केंद्रात कर्मचाऱ्यांचो तशेंच साधन सुविधांचो उणाव आसा. जे ह्या केंद्रांतले ऑपरेशन थिएटर आसले ताचे गोदाम जाला अशें शेट्टी हांणी म्हणलें. ह्या केंद्राच्या अधिकार क्षेत्रांत सुमार 44,000 लोक येतात. तेका लागून गरज ते कर्मचारी घेवचे आनी साधन सुविधा दिवच्यो अशी मागणी शेट्टी हांणी केली. तशेंच एक्स-रे टेक्निशियन, लॅब टेक्निशियन सारक्यो गरजेच्यो सेवा 24/7 दिवच्यो अशी मागणी तांणी केली. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या केंद्राचेर वाडट्या ताणाची म्हायती आमकां आसा. विधानसभेचें अधिवेशन सोंपलें काय मुखेलमंत्री आनी खात्याच्या हेर अधिकाऱ्यां कडेन बसका घेवन ह्याच न्हय तर गरज आसा त्या सगळ्या केंद्राचेर फावो ते कर्मचारी नेमतले अशें तांणी सांगलें. अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी किडनीच्या दुयेंतांच्या बेगीन निदाना खातीर कितें पावलां उबारल्यात हो प्रश्न केलो. आमी ह्या दुयेंता विशीं जागृताय वाडयल्या तशेंच खंयच्या वाठारांत ह्या दुयेंतांचें प्रमाण चड आसा आनी ताचें कारण कितें हाचो अभ्यास करून सोद घेतले अशें सांगलें. ह्या वेळार विजय सरदेसाय हांणी काणकोणांत दर 442 मनशां फाटल्यान एकल्याक किडनीचें गंभीर दुयेंत आसा आनी हे विशींच्या कारणाचेर गंभीरतायेन अभ्यास करपाची गरज आसा अशें म्हणलें. ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हो अभ्यास करपा खातीर केंद्रीय संस्थेक सांगतले अशें सांगलें. तशेंच गोंयांत दोतोरांचो उणाव आसा. गोंया भायले दोतोर गोंयांत काम करपा खातीर तयार आसात. ते खातीर कांय धोरणात्मक बदल करचे पडटले अशें राणे हांणी सांगलें. फुडलो प्रश्न मयेचे आमदार प्रेमीण शेट हांचो पंचायत सचीव आनी हेर पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या कामार अनियमीत उपस्थिती विशीं आशिल्लो आनी हाका लागून लोकांची गैरसोय जाता असो तांचें म्हणणें आशिल्लें. ह्या वेळार मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी पंचायत कर्मचाऱ्यांची हजेरी नोंद करपा खातीर एआयचेर आदारिल्ले फेस रेकॉग्निशन बायोमेट्रीक यंत्रणा फुडल्या जानेवारी मेरेन कार्यरत करतले अशें सांगलें. तशेंच तांणी पंचायती वरवीं मेळपी 20 सेवा 9 म्हयन्यां भितर ऑनलायन करतले अशें सांगलें. उपरांत क्रूज सिल्वा हांणी जीएमसी, जीडीसी आनी आयपीएचबी हातूंतल्या आरक्षीत पदांच्या भरती विशीं आशिल्लो. ह्यो सुवातो परत जायरात करून लेगीत रिजो कित्याक आसता असो हो प्रश्न आशिल्लो. मंत्री राणे हांणी योग्य उमेदवार मेळनाशिल्ल्या कारणान ह्यो रित्यो सुवाती आसात. तशेंच राज्य सरकाराक हे विशींचें आरक्षण काडपाचो अधिकार ना अशें सांगलें. 12:30 सुरू जाल्ल्या 0 आवरांत साबार कॉलिंग अटेन्शन मशिनां सादर जालीं. संकल्प आमोणकर हांचे दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे आनी गृह आधार येवजणे विशीं, क्रूज सिल्वा हांणी गोंयकार चित्रपट निर्मात्यांक ईएससी वतीन मेळपी अनुदान जें बंद जालां ते विशीं, युरी आलेमांव हांणी कर्मभूमी कंपनीत जाल्ल्या घोटाळ्या विशीं, जीत आरोलकर हांणी उण्या जाल्ल्या काजूच्या उत्पादना विशीं, देविया राणे हांणी सत्तरी जावपी हुंवारा विशीं ही कॉलिंग अटेन्शन मशिनां सादर केलीं. प्रेमीण शेट हांणी सिकेरी खोजवे पुला विशीं लक्ष वेधून घेतलें तेन्ना मुखेलमंत्र्यांनी दोनूय वटेनची एनओसी मेळ्ळी काय ह्या पुलाचें काम हातांत घेतलें अशें सांगलें. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी वायनाड लँडस्लायड दुर्घटनेवेल्यान अशी घडणूक गोंयांत जावंक शकता हाचेर कॉलिंग अटेन्शन मोशन सादर केलें. गोंयांत जावपी हिल कटिंगच्या प्रकरणाक लागून अश्यो घडणुके गोंयांतूय जावं येता अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. हाचेर सभाघराच्या साबार सदस्यांनी गोंयांत जाल्ल्या बारीक सारीक अशा 15 ह्या घडणुकां विशीं हुस्को उक्तायलो. युरी आलेमांव हांणी ह्या वेळार प्रोफेसर गाडगीळ समितीचो अहवालाचो उल्लेख केलो. हातूंत पश्चिम घाट इकॉलॉजिकल सेन्सिटिव्ह आसा आनी ताचें रक्षण करप गरजेचें आसा अशें सांगलें. तशेंच जो इस्रोचो लँडस्लायड आनी लँड स्टेबिलिटी रिपोर्ट आसा ताचो सारको अभ्यास करून गरज ती पावलां उबारपाची अशी मागणी केली. निलेश काब्राल हांणी गोंयांत जाल्ल्या 15 पालसणां कोसळपाच्या घडणुकांचो अभ्यास करून हे विशींचो अहवाल सभाघराच्या ह्याच अधिवेशनांत मांडचो अशी मागणी केली. निलेश काब्राल हांणी गोंयांत जाल्ल्या 15 पालसणां कोसळपाच्या घडणुकांचो अभ्यास करून हे विशींचो अहवाल सभाघराच्या ह्याच अधिवेशनांत मांडचो अशी मागणी केली. हाचेर जाप दितना मंत्री बाबूश हांणी नव्या प्रकल्पाक टीसीपीची मंजुरी दितना लँडस्लायड आडावपाचे उपाय आपणावपा विशीं एसडीएमए एडवायझरी जारी करतले अशें सांगलें. तशेंच ह्या पालसणां कोसळपाच्या घडणुकांचो अभ्यास तज्ञ समिती वरवीं जातलो आनी गाडगीळ समितीचो अहवाल लेगीत तितूंत आस्पावीत जातलो अशें सांगलें. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना बेकायदेशीर हिल कटिंग करपाक दिवचें ना आनी ताचे आड खर कारवाय करतले अशें सांगलें. उपरांत सभाघरांत वीज मंत्री ढवळीकर हांणी अनुदानीत मागणी क्रमांक 76 आनी 86 ज्यो वीज खात्या संबंदीत आशिल्ल्यो त्यो सभाघरांत मांडल्यो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, वेन्झी विएगस, विरेश पोरकार, क्रूज सिल्वा, कार्लोस फरेरा आनी विजय सरदेसाय हांणी ह्या मागणेच्या विरोधात कट मोशन सादर केलें. ह्या वेळार उलयतना साबार आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात जाल्ल्या अंडरग्राउंड केबलिंग आनी हेर कामां विशीं मंत्र्यांचे आभार मानले. तशेंच उरिल्लीं कामां बेगोबेग करची अशी मागणी केली. कार्लोस फरेरा हांणी अंडरग्राउंड केबलिंग खातीर जे खणपाचें काम जाता तें पद्दतशीर रितीन करचें अशी मागणी केली. हे खणिल्ले रस्ते धोकादायक ठरतात आनी जायते फावट अपघात जातात अशें तांणी म्हणलें.
TCP आणि पंचायतींनी नव्या इमारतींक आणि प्रकल्पाक मंजुरी दिवचे पयलीं सोलर पॅनल बसोवपाची सक्ती करची अशी सुचोवणी मायकल लोबो हांणी केली. तशेंच मंत्र्यांनी सभाघराक आणि सरकारी कार्यालयांक सोलर पॅनल बसोवन लोकांक अक्षय उर्जेची एक देख दिवची अशें लोबो हांणी मुखार सांगलें. राजेश फळदेसाय हांणी सोलर पॅनल खातीर आपूण आपल्या मतदारसंघांतली 3 लाख चौखण मीटर जमीन दिवपाक तयार आसा. मंत्र्यांनी हे खातीर फुडाकार घेवचो अशें मागणी केली. वेंजी वेगस हांणी आपल्या मतदारसंघांतल्या ओर्ली वा सुरावली ह्या ल्हान गांवांपैकी एका गांवाक सोलर विलेज करचो अशी मागणी केली. चिता रोलकार तशेंच संकल्प आमोणकर हांणी वन टायम सेटलमेंट येवजण जी थकबाकी वसूल करपाची आसा ती परत लागू करची अशी मागणी सभाघरांत केली. हो नियाळ बरयता म्हणसर सभाघराचें कामकाज आनी चर्चा चालूच आशिल्ली. पळयत रावात माय गोवा नेटवर्क आनी आमकां सोशल मिडियाचेर फॉलो करपाक विसरूं नाकात. देव बरें करूं.